सांगपाक प्रयत्न करता. सर 3 दीस सर तुम्ही हेजेर सर चर्चा जाताली, तुम्ही 3 दीस उगी कित्याक हांव आउट ऑफ हांव सांगलें तुका की हांव जर गोंय भायर आसा त्या विशयार म्हणजे चल्याचें एडमिशन हे सगळ्या प्रोसेसा खातीर जाल्यार मागीर तो त्या विशयान आज हांव योग्य प्रकारे सांगप हें म्हाजें कर्तव्य न्ही. Release the statement, no? You can release the statement. The speculation was going from 3-4 days, but no statement from. नाही म्हाका न्ही तो सगळ्यांक जाय नाशिल्लें तें कोण तरी म्हाकाय तें लक्षांत येनाशिल्लें. 1-2 पेपरां कितें आयलें बाकी सगळे प्रेसांत तें आयलें अशें ना, खंयच्याच बातम्यांत आयलें अशें ना. 1-2 पेपरां आयलें मागीर ताच्या नंतर सोशल मिडिया आनी मागीर कोण तरी कसो हें करता असो विशय आसा. सर तुम्ही कॅबिनेटाक नाशिल्ले न्ही त्या दिसा? केन्ना पूण तुम्ही बीएससी मिटींग आशिल्ले दिसता न्ही सकाळचे? कोण बीएससी मिटींग ना बीएससी मिटींग ना. थँक्यू. येस तुम्ही अधिवेशनाच्या लास्ट दिसा सांगले म्हणटात मुख्यमंत्र्यांक की आपण नाका मंत्रीपद म्हणून, तरी तुम्ही घेतले म्हणजे तुका फोर्सिफुली दिला नाही. फोर्सिफुली न्ही पळय पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश होळकर संघटनेचो म्हणजे संघटन स्किल असा हे सगळं जाणा तुम्ही जाणा लक्षात येते. त्यामुळे संघटनेचे स्किल आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचेर फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना. त्यामुळे म्हजें स्किल टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयले म्हणून तो मान्य करपाक पडलो. मान्य करूंक जाय. पक्ष सर्वश्रेष्ठ न्ही पक्ष आता आमी फुडें वचपाचें. तुमकां उपमुख्यमंत्रीपद जाय आसलें म्हणजे पळय हांवें सांगलें एक गजाल हांव मंत्रीच नाका म्हणटा त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपद मागपाचो विशय केन्ना न्ही तो विशय घेतले मंत्रीपद घेतलें पक्षान आदेश म्हणजे पक्षाक जर म्हजी गरज आसा जरूरत आसा जाल्यार हांवें घेवपाक करपाक जाय. तुका दिला बा म्हणून कोण काय जळटा बा हे दिसता तुका? कांयच ना हांव सिनियर लीडर आसा त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा आणि त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लीडर संघटनेचो कार्यकर्ता आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर हांव घेतलो. सर तुमचे कडेन ट्रायबलूय आसा सर आता सर म्हणजे आदिवासी भवनाचेर कितें फुडलो स्टेप आसतलो तुमचो? आदिवासी भवनाचो विशय सरकारान क्लियर केला आसा की आदिवासी भवन जे आसा न्ही फुडल्या 1-2 महिन्या भितर प्रत्यक्ष काम सुरू जातलें. सर